प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा माकवाची 6वी चीट 17 ते 29 पर्यंत 17 to 29. आनी आयज इग्रोज मात सांत जुवाची परब मानता. ह्या दिसा ताजो हॅपी बर्थडे आमी करता जुवां बातिस्ताक आयज. आनी भाव भयणीनो, आयज जे आमी शिवर्तमानान वाचता, हेरोद पातशाय जुवांक जेशी मारता. पूण तो हेरोद पातशाय जुवांक जेशी कित्याक मारता? कित्याक ताणें एके भाशेन जुवां हाका हेरोद पातशायक सांगलेलें की तुज्या भावाचे बायलेक तुज्यान तुजी बायल करूंक दवरूंक नजो. आनी कितें केल्लें हेरोद पातशायन? हेरोद पातशायन आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक अशी लग्न केल्लें आनी तिका आपली बायल म्हूण आपणायल्ली. आनी जुवां बातिस्त एक प्रवादी आसलो. ताका देवान ह्या संवसारान जेजूचें जें परवडपाचें काम आसलें तें करच्या पयलीं देवान जुवां बातिस्ताक ह्या इस्रायली पोजे कडेन धाडलेलो. कित्याक ताणें सगळी तयारी केल्ली आनी ताणें एके भाशेन एकदम फोर्सान एकदम बरो कडक शर्माव दिवन लोकांक हाची मनां बदलून तयारी केल्ली जेजूक येवकार दिवपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो असलो शर्माव दितालो, असली शिकवण दितालो, ताका कळलें की हेरोद पातशायन असलें काम केल्लें आपल्या भावाचे बायलेक आपली आपली केल्ली म्हणून. आनी ताणें सांगलेलें हेरोद पातशायक सगळ्या लोकां वजीर की ताणें जें केल्लें तें बरें न्हय म्हूण. ताका आपले भावाचे बायलेक आपली बायल करूंक जायना. आनी देखून हेरोदियास जी आली फिलिपाची बायल, जी आतां हेरोद पातशायची बायल जाल्ली आतां, आनी एके भाशेन हेरोदूय एकदम रागार आसलो जुवां बातिस्ताचेर. आनी जेन्ना ताका अशें कळलें की असलीं उतरां जुवां बातिस्तान म्हणल्या म्हणून ताका भोंडकोडीन घातलो. आनी आयज शिवर्तमानान आमी आयकता की हेरोदाची चली नाचली आनी हेरोद पातशायन तिका विचारलें, तुका जें जाय हांव तुका दितलो. आनी ती माय कडेन वचून तिणें मागलें जुवां बातिस्ताचो जीव मागलो. आनी ताका थंयसर भोंडखणीन वचून ताका जेशी मारलो आनी ताजें मोडें आपल्या जुवां बातिस्ताच्या शिसांनी येवन तें पुरलें. आनी भाव भयणीनो, जुवां बातिस्त असो प्रवादी आसलो, असो देवाचो मनीस आसलो जो भिरांतीन केन्नाच काम करनासलो. ताका आपली भिरांत कसलीच नासली. ताका देवान ह्या संवसारान धाडलेलो फकत देवाचें उतर परगट करपाक आनी तें सत जें आहलें तें परगट करपाक ताका कसलीच भिरांत नासली. आयज जेन्ना आमी ह्या सांता वयर आमी नियाळ करता, आमी प्रश्न आमी विचारुया, खरेंच आमी देवाचें उतर जें देवान आमकां सांगलां, जेजून आमकां सांगलां, आमी खरेंच तें पाळटा? खरेंच आमी देवाचें सत दुसऱ्यांक आमी जेन्ना बरें ना तें कोण बरें करना जाल्यार आमी तांकां सत सांगपाक तयार आसा? आमीच तें देवाचें उतर पाळटा? फकत आमी दुसऱ्या कडेन आमची बोटां दाखयता आनी म्हणटा तुमी हें करनात तें करनात. आमीच देवाचें उतर पाळटा आनी खरेंच देवाचें उतर पाळटा म्हणून आमी दुसऱ्यांक वचून सांगता की सत तें सत म्हणून आनी आमी स्वता प्रमाणे चलोंक जाय म्हणून. जेन्ना जुवां बातिस्तान हें काम केलें आनी हेरोद पातशायकूय सांगलें की जें ताणें केल्लें चुकीचें केल्लें, ताजो जीव काडलो हेरोद पातशायन. आनी आयज जेन्ना ह्या जुवां बातिस्ताचेर आमी नियाळ करता ताच्या फेस्ता दीस, आयज आमकां गरज आमच्या जिवितान
हें सोत देवाचें उतर पाळपाक आनी दुसऱ्यांकूय हें सोत सांगपाक आयज ही खरीच भाशेन ह्या देवाचें उतरचेर नियाळ करुया. आमी करिना जाल्यार देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक सांगूंक तयार अजुनूय जावंक ना जाल्यार आमी हें देवाचें उतर शिकोया, पाळुया आनी दुसऱ्यांक सांगून तांकांय जेजूशी लागीं हाडया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजी जाता तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.